1 ते 2 दरम्यान दोन म्हणजे दोन भाव अंकणातून आणि त्याच्यानंतर माझे सापडी पूजा अर्चा झाल्यानंतर काही झाला ग्रामस्थान कोण होता तो कोण झाल्यानंतर माझी मायक्रो असून सुभाषातून जगातून गावोगावी प्रोग्राम सुरू केला ही 4 दिवस प्रोग्राम चालू होता आणि त्या दररोज होता आणि मागच्या दिवसात सगळ्या कामात सुरू झाल्यानंतर देवीचे पुनरावलोकन करण्याचे मंदिरामध्ये देव मंदिरांच्या ही प्रक्रिया आपली 5 वर्षाची साधारण प्रति अनुसार झाली आणि या दरम्यान ती आपल्याला तोल करतात या देवदर्शन करतात निवड चालू असताना आणि तोल करतात चालू असतो आणि त्या दरम्यान सगळ्यांनी आमचा ग्राम भाविकांनी जोडाने आपला सहकार्य करते आणि मुलींची घटना घडल्या करायला निजेल सुद्धा याद करणारे लोक घडत आहे ना त्यामध्ये तुमच्या सगळ्यांना सहकार्य अपेक्षित करता आम्ही काय करता आणि सगळ्यांनी सहकार्य तुमचे आमची यात्रा म्हणजे 2026 साठी वैशाख सुद्धा पंचमीची 21 एप्रिल 2026 बरे पासून करायची आमचे लागता दोणांनी जेन्ना गर्दी पयली लोक मरता तो शिरगांव लोक मरता तो पयलो ते दोन तांकां सेफ करून गेले ते मेले त्या थ्रू हिरोज पळय तुका ते थ्रू हिरोज कोण ते मेले न्हू तांकां मरताले गर्दी करून चिड्डून लोक मरोंक लागले तांकां दिसले दोणांक आमच्या कोण 6 जाण मेले तांकां दिसले की 6 जाण ते लोक मरता चिड्डून ते 6 जाण धांवून गेले तांकां सेफ करपाक गेले आनी ते बाबडे चिड्डून मेले ते आता कोणाचे ब्लेम हांवें व्हिडिओ काडलेलो आसा आमी सगळ्यांचे आमचेर ब्लेम घेता म्हाजेर हांवें व्हिडिओ काडलो म्हाजे पयलीं ब्लेम घेता हांव शिरलो म्हाजो म्हणून आता गव्हर्नमेंटान खूब कितें कितें केलां सेवानान रोड वायडनींग केला रिस्ट्रिक्शन कित्याक शॉपां नासतले एक शॉप नासतले म्हणून आमी दोणांक लागून वावरता आमची सगळ्यांची जात्रा ही की आमची जात्रा आमी गांवकार म्हण भाजड आमची जात्रा न्हू दोणांचे दोन बेश्टोच जायना हांगा दोड कोण जाता दोड आमच्या हांगा येवन सांगणे करता देवी कडेन तो दोड जाता आपले बाबा भुरगे बरें आवय बाबा सांगणे करता देवी आपल्या भुरग्याक बरें कर तेन्ना तो दोड जाता फुडलो बेश्टोच येयलो आनी कोण आपण दोड आपल्या उमेद आपलो फ्रेंड दोड जाता म्हणून तूं दोड जावपाक शकना आनी मरे तुमी आमी रिक्वेस्ट करता तुमचे कडेन सगळ्यांक आमी आपली रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची जात्रेची आपण कितें करपाक शकता आपण गर्देक ते आडोवंक शकता काय आपण उलोवंक शकना अशें उलोवंक जाय मेन दुखतो एक कित्याक एक बायल चलोवन येता आतां बोमाडे येता पळय बोमाडे घेवन भोंवता सगळ्याक आमी तांकां बंद केलो ड्युटी एक मोठी व्हडली जात्रा 21 एप्रिलाची बरे भाशेन एके तरेन एके लायनीन म्हणजे कितें आसता सगळ्यांक घेवन वांगडा सहकार्य दिवन प्रत्येकान आपले सहकार्य आमी जितले प्रयत्न करता चौगुले तितले बेगीन देव भायर काडपाचे तितले प्रयत्न करतले आनी तुमकांय सहकार्य करतले ताचें तुमी आमकां सहकार्य करचे आनी बरे रितीन फुडली जात्रा बरे भाशेन करून घेवची इतले तुमकां हांव नमस्कार करता एका जबाबदार आमी धरू कारण मी म्हाका अमकणातून पयलो अमकण फोडटा म्हणजे पळत हांव अमकण आमचे फोडटा पयलो हे करता पळय हे करता तुमी रोखडो वचना पयलो आसतले तर सांगता कित्याक आमच्या मनात भक्ती आसा देवीक लागून आनी आतांच्या भुरग्यांक कशें शिकवाला देवीचे कोण घेना बाजारात भोंवता आतां तुमी म्हणलेले सगळे सोडले की वायट जालें ना आमच्या मंत्र्यालयाचे सगळे सोडले की कपडे काडटा पळय बाजारात वयता हांवें कलेक्टर सांगला आंदोलना पयला म्हापसा ही आमची जागा सगळी बंद करची 2 दीस कित्याक आमी आमचीच लज काडटा सांगता कित्याक आमी इतले एक म्हयनो एक धरता पण लज दिसता आमकां आमच्या अंगान सांगपाक लागून कित्याक आमच्या भुरग्यांक कित्याक फकाणां दिसता तेन्ना हिंगा लागलो आमची चूक जाली मागीर हाडटा मागीर म्हणून नाका हांव बंद सांगून लागता परत अशें जावंक जायना ती चुकी फाटली व्हडली कमिटी ब्लेम करूं नाका जी घडपाची आसा ती गोश्ट आमच्या घरांनी घडयल्या कमिटी कोणाक ब्लेम करूं आयज सरकार सुटलेलें आसा आयज आमी मस्ती करता गेल्या फावटी सगळ्यांनी फक्त एकदा केन्ना तुमी एक कमिटी सांगता ताकी म्हाजो लेबर हांव पगडी वयलो आनी हांव पगडी वयलो म्हाजो हांव म्हाजें काम पळोवया हांव एकूच सांगता आनी एक कडेन सांगून देवळा कडेन एक हाज्याच्या मानान एक कसलें लिंबू सोडत घेवन खेळटा अख्खें भायर दिया तेची पायी खर्च जाल्यार अशें त्या वांगडाचें तें योग्य म्हणचें पडटलें जेणे
ट्रॅजेडी जाली आणि हे सगळ्यांना विरोध त्या वयर एक स्टॉपकेट आसा थंयसर होल्डिंगार आसतले न्हू आनी थंयसून मागीर ते लायनी लागतले आनी थंयसर लायनी आसा पळय न्हू त्यो आमचो पयलींचो MTR म्हणजे धर्मशिळा म्हणून आसा पळय देवीची विश्रांत घ्या 5 मिनटां 5-10 मिनटां होमगार्ड वयता पळय त्या रस्त्यातून आम्ही देवस्थानात थंयसून पर्यंत ते पार्किंग पर्यंत इतले लक्षात दवरला सगळ्यांनी भाविकांनी आनी भक्तगणांनी की सगळे मुवमेंट तुमचे कॅप्चर जाले वतले हे सगळे कडेन कॅमेरा बसयले आनी हे आमी तेचे म्हाका दिसता 4-4 दिसांनी येवन आमी ऑब्जर्व करता खंय खंय घालचे ते प्रत्येक मुवमेंट कॅप्चर जातले दोन वता भावीक वता येता हे सगळे भितर कॅप्चर जातले आमचो जी कोंकणाच्या फुडल्यान व्हडलो कंट्रोल रूम आसतलो थंय व्हडलो स्क्रिनी आसतले पुलीस प्रशासन सगळे थंय बशिल्ले आसतले आनी थंय आमी ऑब्जर्व करतले खंय खंय कितें कितें चल्लां तें कॅमेराचेर सगळें दिसतलें स्क्रिनीचेर ह्या स्टेप्सांचेर हांगा मायक सिस्टम आसतली हांगा जर गर्दी जाली जाल्यार तुमकां योग्य त्यो सूचना दिल्यो वतल्यो हांगासर प्रशासना कडल्यान थंय कोंकणाच्या थंयसर मायक सिस्टम आसतली थंयसरूय तुमकां योग्य त्यो सूचना दिली वतली ते तुम्ही सूचना पाळच्यो आणि देवस्थान कमिटीने जे सांगला त्याच्या प्रमाणे तुमकां सांगपाक जाता की प्रशासनान योग्य ती काळजी घेतली आणि मोठी वेल्यान ते हांगा मंदिरापर्यंत एकही दुकान घालचें न्हू अशें ऑलरेडी प्रशासनान आदेश जारी केलेले आसा जरी कोणी थंय मज्जाव गेलो जाल्यार त्याच्या खातीर स्पेशल स्क्वॉडूय तयार केल्लो आसा त्याचोय आदेश जारी केल्लो आसा त्याच्या बरोबर फांबेदार पुलीस PWDचे एक गाडी असतली लेबर्स असतले इमिडिएटली ते दुकान उखलून वेले वतले सो तेन्ना लोकांनी सहकार करचे पुलीस प्रशासनान बचाव करचो न्हू हो उत्सव सगळ्यांचो भक्तगणांचो तो व्यवस्थित रित्या पार पडचो ही अशी एक अपेक्षा जशें देवस्थान कमिटीन सांगिल्लें कोण जे आहा तेंच्या खातीर ही जे मुख्य द्वार आहा जो उत्सव आसतलो त्या उत्सवाक मुख्य द्वारांतल्यान कोण अशें घेतले ही जी डाव्या सायडीची स्टेअरकेस आहा थंयच्यान भितर वतले आणि जितले भाविक लोक आहा जे फुडल्या सायडीच्यान जॉस्मोटच्या सायडीच्यान येतले तांकां ते स्ट्रेट अशें ह्या मदल्या लेनींतल्यान भितर अशें येवचें ना थंयसर 2 गेट्स केल्ले वतले जशी आमी तिरुपती वेगवेगळ्या व्हडल्या देवस्थानांनी जे क्यू मॅनेजर आसता एक्झॅक्ट त्या प्रमाणात तशें थंय वयतले थंय पेंडॉल घातलो वतलो आनी थंयसर लोक रांगेन थंय उरतले आतां परत जे मायनिंग एरियेंतल्यान तशें येतले तेंच्या खातीर 2 क्यू मॅनेजर फाटल्या सायडीच्यान दवरले वतले कोणीच गडबड करची न्हू की अशें की फुडल्यान आयले बेगीन पावतले फाटल्यान आयले लेट पावतले अशें ना समान आमी क्यू घातलेल्या फुडल्यान 8 घातलेल्या आनी फाटल्यान 8 घातलेल्या सो दोनूय जे लोक भावीक फाटल्यान येतले आनी फुडल्यान येतले तांकां तितलोच टायम वतलो आनी फाटल्यान अशें आयल्या उपरांत ह्या गेटी कडेन फक्त 2 रांगो जातल्यो आनी 2 रांगेन ही जी सायडीच्यान जी स्टेअरकेस आहा त्या स्टेअरकेसींतल्यान वतले जेन्ना दोनांची गर्दी चड जातली तेन्ना आमी लोकांनी हाडयतले जेन्ना लोकांची गर्दी कमी जातली तेन्ना दोन सरळ वयतले तांकां कोण हाडवचो ना आनी हे मुख्य द्वार जी तेंच्यांनी आमकां देवस्थानां आनी प्रशासनाकूच सहकार्य करचें हो आमचो एक मुख्य उद्देश आसलो त्या प्रमाणे तेंचे कडेन मांडलो आनी तेंचे काही विशय आसले ते तेंच्यांनी आमचे कडेन स्पश्ट केले आनी जे कितें तेंच्यो डिफिकल्टी आसा पळय त्यो आमी तेचेर विचार करतले आनी त्यो मोकळे विचार करून त्यो ह्या त्रुटी आहा त्यो कमी करतले कित्याक खुबश्यो त्रुटी आमचे कडेन आसल्यो ना अशें न्ही कित्याक जे आस पासून देवस्थानाचो जात्रा जाता पळय न्हू ती ही आतां नवीनूच जात्रा अशी काय ना आमी वर्सांनी वर्सां आतां जात्रा घडटा हांगासर तेच भशेन जाता पूण जे लास्ट इयर जालें कशें घडलें कितें घडलें तें देवीकूच खबर आसतलें आमकां कांय खबर ना कित्याक पूण तें धरतना कितें आसा जबाबदार धरतना कितें आसा एडमिनिस्ट्रेशनाचेर येता देवस्थान मॅनेजमेंटाचेर येता पूण तें आतां आमी कोणाक दोशूय दिना जोणाकूय दिना कोणाकूच दिना पूण जे कोण ह्या अपघातान दुर्घटनेन गेले पळय न्हू त्या बद्दल आमकां अवश्य दुख्ख आसा पुणून आमी जे कितें हेच्या फुडें स्टेप्स घेतले पळय न्हू तेचेर आमी कॉम्प्रोमायज करपाक आमी शकना कित्याक सरकारान काही निर्णय घेतले आसा म्हणजे प्रशासनान तांकां हे करून तांकां तेंचें सहकार्य घेवनूच आमकां करचें पडटलें त्या खातीर आमी मुड्डळी पासून देवळा पर्यंत दुकानां लावपाक दिवचें ना ऑलरेडी आमी ती क्लियर केल्लें हाच्या पयलीं बी पूण आतां परत रिपीट करता ती दुकानां लागची ना फक्त आमी प्रशासनाक हें केलां एक रिक्वेस्ट केल्या खंयची की होमखानांत वयतकूच धोणाक एक रिफ्रेशमेंट जाय पडटा लिंबू सोडा आनी कितें पूण त्या खातीर जे आमचे वडाचे बाटले आसा वडाक होमखाण पेट्टा तेचे वयले सायडीक सर्वे नंबर 88 आनी सर्वे नंबर 53/2
ह्या प्रॉपर्टीन देवस्थानची प्रॉपर्टी सादारण 45 मीटर आणि 30 मिटराच्या हेचेर एक म्हणजे बाकीचो सगळो जागा ह्या मळा आहा पळय ते मोकळे आसतले कित्याक फुडें हें आसतलें पुलीस डिपार्टमेंटाचें हें आसतलें कंट्रोल रूम आसतलो आनी त्या खातीर आमी कितें आहा की हें आतां दुकानां हांगासर थाटपाचें सुद्दां पळय म्हणटा न्ही तें आमकां एडमिनिस्ट्रेशनान परमिशन दिलें कलेक्टर साहेबान परमिशन दिलेंच करून आमी तें धाडटले ना पूण एक गोश्ट क्लियर करता हांगासर की जोणांक खंयचेच भशेन त्रास समजा दिले ना जाल्यार आमकां पर्याय वेवस्था जोणा खातीर करची पडटली उदकाची जावं आनी कित्याची ती आमी करपाचे आमचे प्रयत्न आसतले आनी त्या खातीर आमी सगळ्या घरांकूय त्या थंयसरल्या घरांकूय सांगतले की उदकाची वेवस्था कर आमी कमिटी करतले आनी फक्त कितें आहा देवस्थानच्या फाटल्या भागान पळय आसा न्हू हे सरावंडींग एरिया कंप्लीट मोकळी आसतली एकूय दुकान फाटलें वयचें ना जी पयली सर्वे हें आसा पळय प्रॉपर्टी 93/1 थंयसर आमी दुकानांत काही प्रमाणांत फक्त वयर पार्किंग आसतलें म्हणजे खंयचेच भशेन झुंबड जावच्यो न्हू गर्दी जावच्यो न्हू लोकांक त्रास जावचो न्हू ह्या बद्दल आमची भुमिका सारकी प्रकर्शन आमी लोकां फुड्यान मांडटले आनी आमकां लोकांनी सहकार्य दिवचें कित्याक एडमिनिस्ट्रेशन तुमी आतां पळयता की एडमिनिस्ट्रेशन कशें आवडटा तेंचे फूल सहकार्य आसा की कांय म्हाका दिसता आमी अर्ज केल्या पासून एप्लिकेशन केल्या पासून गव्हर्मेंटाक कलेक्टराक मामलेदार साहेबाक तेन्ना पासून तेंच्यांनी 5-7 वेळा म्हाका दिसता आसा फक्त एक गोश्ट नमूद करता हांव कित्याक काही लोक दिशाभूल करता लोकांचे की धोणांक जावं लोकांनी येवपाचें न्हू म्हणून हें साफ खोटें सगळ्या धोणांनी येवपाचें जातलें लोकांनी पब्लिकांनी येवपाचें लोक देवदर्शन कोणाकूच आडयल्लें ना फक्त सिस्टम आहा पळय ती फॉलो करची जी एडमिनिस्ट्रेशन घालून दिता त्या प्रमाणे